दोंगरावयल्या प्रसंगांत 8 भागी उपरांतले शिकवणेंत जेजू नियमशास्त्र समजूंची रीत विवरिता. नियमशास्त्रांत सांगलेल्या गजालींचो नीज स्पिरीत जेजून सांगून दिला. आयचे सुवार्तेंत जेजून नियमशास्त्रांत सांगलेल्या जिवेशी मारी नाकात, जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभे हुजीर उबो करूंक जाय म्हणले नियम व उपादेश आनीक कठीण करून सोडला. हेर उतरांनी सांगचें तर आपल्या एका भावाक वा पेल्याक सोंवचेत आसलें वा गाळी दिवच्या रुपार आसचें वा सकला घालच्या रुपार आसचें वा अगौरव सुचावचें एक उतर नीती सभे हुजीर मात्र न्हय, सानेद्रीनी सभे हुजीर आनी यमकोंडाच्या उज्याक सयत व्हरूंक शकतात तितलें मारेकार म्हणून जेजून शिकयलें. असलीं उतरां जिवेशी मारचे तसलीं वा ताच्या चड मारेकार स्वरुपाची म्हणच्या मुखांत्र रागाचो परिणाम कितलो म्हणलें जेजून दाखोवन दिला. देव आपणाक काणीक भेटोवंक आयिल्ल्याक पळोवच्या की चड करन काणीक भेटोवंक आयिल्ल्यांचे हेरां लागीं संबंद कशे आसा म्हूण पळयता गाय. वेदी मुखार करची भेटोवणेची करणी वेदी फाटल्या संबंदाचेर आदारून आसा गाय. सुवार्तेच्या उजवाडान सांगचें तर जाप जावन वयस म्हणजें पडता. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोडू, पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. ह्या सुवार्तेच्या उतरांनी एकल्याचेर रागार आसून एकल्यान भेटयलेलें बलिदान वा केल्ली भक्तीची करणी ना फळादायक जाता म्हणली तीक्ष्ण जागोवणी आसा. अशें पळयल्यार आयची रागिश्ट पाटलाव्यांक राज्याची सुवार्ता, राज्य संधानाक प्रेरीत करची शुभ वार्ता.